Welcome to the Garden of Glory. Peace be with you. Welcome to today's Mass readings and reflection. This is to help you listen, prepare, and practice before attending tomorrow's Mass. The readings will now be proclaimed in Konkani. भाग्यवंत जोआमाचे पयले चिठीवेले वाचो. प्रितीच्यानो, कितें आमी देवा लागीं मागलें जाल्यार तें आमकां ताचे कडचें मेळटाच, कित्याक ताच्यो आज्ञा आमी पाळटा आनी ताका मानता तें आमी करता. ही तर ताची आज्ञा. ताच्या पुता जेजू क्रिस्ताचेर आमी भावार्थ दवरचो आनी ताणें आमकां आज्ञा दिल्या त्या प्रमाणे एकामेकाचो आमी मोग करचो. आनी जो कोण ताच्यो आज्ञा सांबाळता तो देवा सोवें जियेता आनी देव ताचे सोवें जियेता. तो आमचे सोवें जियेता म्हूण ही खुणा आमकां आसा की ताणें आमकां आपलो आत्मो दिला. म्हज्या मोगाच्या भुरग्यांनो, कोणाचोय संदेश मांडून घेवं नाकात, पूण ते संदेश देवा कडचे येतात जाल्यार कोसाक लावन पळयात. कारण जायते फटकेरे प्रवादी संवसारांत आयलोले आसात. देवाचो संदेश हे खुणे वरवीं वळखून घेयात. जो कोण जेजू क्रिस्त मनशा सैमांत आयला म्हूण मांडून घेता तो देवाचो संदेश घेवन येता. आनी जो कोण जेजूक असो मांडून घेना तो देवाचो संदेश हाडिना. हाचो संदेश क्रिस्त विरोध्याचो. तो येवचो आसलो म्हूण तुमी आयकलां. खरेंच म्हळ्यार आतां लेगून तो आयलोलो आसा. सुपुल्ल्या भुरग्यांनो, तुमी देवाची आनी तांचेर तुमी जैत व्हेला. कारण जो तुमचे सोवें आसा तो संवसारांत आसा ताचे परस अदीक बळिश्ट. ते जाल्यार संवसारांतले, देखून संवसाराची भास ते उलोयतात आनी संवसार तांचे आयकता. पूण आमी देवाचे आनी जो कोण देवाक वळखता तो आमचें आयकून घेता. जो कोण देवाचो न्हय तो आमकां कान दिना. हाचेच वरवीं कोणाचो संदेश स्वताचो आनी कोणाचो फटकिरो तो आमकां कळटा. देवाचें उतर हें. आमचो जबाब राष्ट्रांक तुजें दायज करून दितलो. सर्वेस्पराचो निर्णय हांव परगट्टलों. सर्वेस्परान म्हाका सांगला, तूं म्हजो पूत. हांवें तुका आयच्या दिसा जल्म दिला. फकत माग आनी हांव तुका राष्ट्रां तुजें दायज करून दितलों. शेकान शेक सगळी प्रितूम तुजे आदीन करतलों. जबाब राष्ट्रां तुजें दायज करून दितलों. आतां राजानो, समजून घेयात. संवसाराच्या राजकारभार्यानो, सोत्रायेन चलात. सर्वेस्पराची सेवा करात. ताचें भेन धरात आनी थरथरून ताच्या पांयां पडात. जबाब राष्ट्रां तुजें दायज करून दितलों. उद्गार. जेजू स्वर्गा राजाचें शुभ वर्तमान परगट्टालो आनी लोकां मदें सगळ्या जिन्साचो पिडा रोग बरो करतालो.
मातेवा पोरमाणे जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान. जुवांवाक कोयदी केलो म्हूण आयकल्या उपरांत जेजू गालिलियाक गेलो आनी नाजारेत सोडून जाबुलोन आनी नेफ्तालीचे शिमेर दर्या देगेर आसत्या काफारनावांत ताणें ठिकाण केलें. इजायेस प्रवाद्यान आदीन सांगलोलें तें हे पोरी पाळोवन येवंक जाय आसलें. जाबुलोनाचो आनी नेफ्तालीचो गांव दर्या देगेन वेत्या मार्गार जोर्दाना पेलेतोडी राष्ट्रांची गालिलिया. काळोखांत आसलेल्या लोकांन एक व्हड उजवाड देखलो. मोरणाची सावळी पडलोल्या गांवांत रावतोल्यांक एक उजवाड उदेलो. तो दीस जावन जेजू अशें म्हणून प्रवचन करूंक लागलो, जिवीत बदलात, कित्याक सर्गींचें राज लागीं पावलां. जेजू आख्या गालिलिया भोंवतणी वचून तांच्या देवस्थानांनी शिकयतालो. स्वर्गा राज्याचें शुभ वर्तमान परगडटालो आनी लोकां मदें सगळ्या जिन्साचो पिडारोग बरो करतालो. ताचें नांव आख्खे सिरियेक गाजलें आनी सोमेस्त वायटाकारांक सोबार जिन्सांचो रोग आनी दुखीची पिडा आसलोल्यांक, देंवचार बसुल्ल्यांक, मोरलूक जालोल्यांक आनी आरेन पडलोल्यांक ताचे सोरशीं हाडटालीं आनी तो तांकां बरीं करतालो. गालिलिया, डेकापोलीस, जेरुजालेम, जुदेया आनी जोर्दाना पेलेतोडी थावन येवन लोकांच्यो व्हड उरपोंजी ताचे फाटल्यान वेताल्यो. जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान हें. नियाळ जिवीत बदलात, कित्याक सर्गींचें राज लागीं पावलां. मातयेव 4:17. नियाळाक आधार. एका रानांत एक बायल रावताली. ती सदांच एक पेटलोलो दिवो आपल्या घरा भायर दवरताली. तिचो घोव तिका तापयतालो, ह्या रानांत कोणाक वाट दाखयताय? आमचें केरोसीन सोंपता. ती असो जबाब दिताली, आमकां फायदो ना, पूण ह्या रानांतले वाटेर कोणाक तरी ताचो फायदो जाता. खरेंच रागान आपलें घर सोडून गेल्ली तांचीच धूव रानांत सांडटा आनी आखरेक रातच्या पारार ह्या दिव्याच्या उजवाडान परतून आपल्याच घरा पावता. हो ओवेसवर जेजूच्या भौशीक वावराची सुरवात. जेन्ना जेजू म्हणटा, सर्गींचें राज आपणायतलीं जाल्यार जिवीत बदलात, परतून देवाशी येयात, कित्याक देवाचें राज मोगाचें, शांतीचें, बोगसोण्याचें आनी भरवशाचें. देवाचो उलो मनशांक ताची चूक दाखोवंक न्हय, पूण हें आमंत्रण आपले परतून वेंगेंत येवन आपल्या सारकें जिवीत जियोंक आनी आपल्या पुताच्या वावरांत भागेली जावंक. आमच्या जिवितांत आमकां कश्ट आसतलेच, पूण भियोन रागान पोळ काडूंक जायना, कित्याक देवा इतलो मोग आनी ऊब आनीक खंयच आमकां मेळची ना. तर दिसपट्टी मागण्यांत रावुया. देवाचें उतर वाचून कश्टवतल्यांक, पिडेवंतांक पेकोवणी दिवया. दयाळ बापा, बरें कुमसार करून जिवीत बदलून मिसाच्या बलिदानांत वांटो घेवन तुज्या पुता जेजूचें राज परगटूंक वावरूंक आमकां फावो कर.
आमेन. Thank you for joining us on the Garden of Glory. If this message blessed you, please like, share, and subscribe. Dear Baren Koro.